महिला आरक्षण बिल अजून चालीकच लागले ना जाल्यार नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन कसले करतात। गोय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारला। पक्ष पातळीचे काम सरकारी खर्चात करून घेतात। पंचायत संचालनालयाक पक्ष प्रचाराक वापरून घेतला असो सणसणीत आरोप अमित पाटकरान केला। 2 ऑक्टोबराचे स्पेशल ग्रामसभेत चंद्रयान मोहीम यशस्वी केली म्हण आणि बायला आरक्षण बिल हाडले म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे कौतुक करचे। या कार्यावळीत लोकांक वांटेकार जावपाक सांगचे। कार्यावळी लाईव्ह दाखोवच्यो अशो खंय पंचायत संचालनालयान बीडीओंक नोटिसो धाडल्या। अशें करून प्रमोद सावंत सरकारान सरकारी यंत्रणा पक्ष प्रचारा खातीर वापरून घेतल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला। आज हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकारान सिद्ध केल्लें आसा की कसो हे गव्हर्मेंट मशिनरीचो वापर करून जे डेमोक्रेसीन फ्रीडम ऑफ स्पीच पळय आसा पळय ही कशी काबार केल्या। 28 तारखेक आणि 29 तारखेक डायरेक्टर ऑफ पंचायतान 2 मेमोरंडम काढले। 28 तारखेक एक मेमोरंडम काढले की आज 2 ऑक्टोबराक जो सकाळी 10 वरांचेर जो कार्यक्रम जातलो मुख्यमंत्र्याचो तो खंय लायव्ह स्ट्रिमींग करचो, सगळी कडेन ताचें ब्रँडींग करचें आनी लोकांक आपोवचें। हो पयलो मेमोरंडम। दुसरो मेमोरंडम काडलो की आज जी ग्रामसभा जी जातली त्या ग्रामसभेन 2 कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशनां मूव करपाची रेझोल्युशन्स इन ग्रामपंचायत। कितें ती पयलें म्हणटा ते प्रधानमंत्री खंय शाबासकी दिवची की इस्रोन चंद्रयान 3 लॉन्च केलें आनी आमी मुनार पावले। आनी दुसरें वुमन रिजर्वेशन बिल ह्या मोदी सरकारान हाडलें म्हणून ह्या 2 हाचेर डायरेक्टर ऑफ पंचायतान रेझोल्युशन काडलां। आतां म्हजो आरोप आसा आनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्याक खबर ना की जे स्पेशल दीस असतात 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर ह्यो स्पेशल ग्रामसभा गोंयभर जाता। अरे काँग्रेस पक्षान पंचायती राज ऍक्ट हाडलो आनी लोकल बॉडीजांक सेल्फ एम्पावर्ड केले आनी तुमी तो तांचो पावर काडपाक सोदतात। तुमकां समज जर तर तुमच्या लिडरशिपाक जर तर तांकां सॅटिस्फाय करपाक जाय आनी तुमचे जे बॉसीस आसा वयल्यान जे तुमकां पत्रां धाडटात तांकां जर सॅटिस्फाय करपाक जाय जाल्यार तुमी बीजेपीची मिटींग आपया मरे। तुम्ही बीजेपीची मिटींग आपया आणि तुम्ही जाय तितली कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशनां रेझोल्युशनां पास करा। अरे तुम्ही गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता, डायरेक्टर ऑफ पंचायत स्ट्रेट ऑर्डर काडटा, मेमोरंडम काडटा पंचायतीक आणि ग्रामसभेक रेझोल्युशन पास कर म्हणटा। हे चल्लां कितें? बरें इस्रोक जर तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन रेझोल्युशन काडिल्लें इस्रो वी आर फॉर इट बिकॉज इस्रो इज द वन जाणे चंद्रयान 3 लॉन्च केलें प्रधानमंत्री मोदींनी। बरें दुसरें रेझोल्युशन तुम्ही वुमन बिलाचेर तुम्ही पास करपा लायलें। तुम्ही ते प्रत्येक पंचायतीन बिल धाडलें वुमन रिजर्वेशन बिल जे पास जाता तें धाडलें। कित्याक आमकां म्हायती आसा की ते वुमन रिजर्वेशन बिलान 2 कंडिशनां आसा। एक म्हणटा ते कास्ट सेन्सस आनी दुसरें डिलिमिटेशन। हाजेर सरकाराचें स्पश्टीकरण कांय ना, ते जातलें 2030। सो प्रधानमंत्री कित्याक म्हणून कॉंग्रॅच्युलेटरी रेझोल्युशन पास करपाक जाय? न्ही डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्हणल्यार आज सगळेच गुलाम जाले न्ही रे। आज हांकां वयल्यान दिल्लीच्यान बॉसीस हांकां सांगता आनी हे मागीर आपले सकयल्ले एडमिनिस्ट्रेशनाक तांचे प्रेशर हाडटा। पयलीं हे काँग्रेसीक सांगताले मरे हायकमांड म्हणून, आज हे कोणाच्या इशाऱ्याचेर हे नाचतात। तुमकां जर तर मोदीक जर तर प्रेस करपाक जाय तुमी तुमच्या बीजेपीच्या मिटिंगेन करा। बीजेपीच्या मिटिंगेन प्रत्येक मतदारसंघात आपयात, प्रत्येक पंचायतीन आपयात आणि तुम्ही जाय ती रेझोल्युशनां पास करा। पण तुम्ही गव्हर्मेंट मशिनरी पंचायत डायरेक्टर व्हिडिओ डायरेक्ट करता की हे पास कर, हे चल्लां कितें रे? गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगेज आणि ओमकार देशप्रभू।